नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावडेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोंयांत पावसाचो रेड अलर्ट. फ्लॅश फ्लडांची शिटकावणी. सगळे कडेन धडगूस. 24 वरांत 5 इंच मायज पावस. कांय कडेन बुट्टी. लोकांच्या घरादारांनी उदक. शेतां उदकांत गेल्ल्यान शेतकारांचे हाल. झाडां पालसणां कोसळप. गाडयांचें लुकसाण चालूच. स्कीड जावन एक्सिडेंट. फोंडकुलांनी गाडयो पडपाच्यो घडणुकोय कितल्योश्योच. 15शींत पावसाची तूट 70% वेल्यान देवन 3%. गोंयांत पावसाचो रेड अलर्ट. राज्यात सगळीकडे सावार. शेगीत पडपी पावसा खातीर कितल्याशाच सुवातेचेर बुट्टी. पणजी टोणका लोकांच्या दारात उदक पावले. टोणका पणजी घरांच्या हुमऱ्याक उदक पावले. साऊथ वेस्टर्न बायपासाच्या कामा खातीर खंय सेरावलीची शेतां बुडली. हांव आतां सेरावली आसा आनी हांगासर आमकां फाटल्यान दिसती पडटा ही नवीच बांदलेली सबवे उदकांत बुडोन आसा. वेस्टर्न बायपासाक लागून जे शेतान माती घातल्या ताका लागून हो हुंवार भरला आनी आमकां दिसती पडटा हय हुंवराचें उदक हे सबवेन भितर येयलां आनी लोकांक ही सबवे यूज करूंक मेळना. मार्गांव वचपा रोड पळय तो टोटली फ्लडेड आनी थिंगा आतां ते रोडाक कालवर्ट्स न्हय. एक वाटेन ते वाटेन बायपास येयला तेका एक धाकटे 2 कालवर्ट आहाय बट वी आर नॉट इनफ टू ड्रेन द वॉटर फ्रॉम आवर विलेज. लास्ट 8 days एशेंचे आहा आनी ते देंवता चडटा बट सारकें देंवना. सगळें बुडोलां आनी घरां उदक पावपाचें जालां. हें आतां बिगिनींग ऑफ द मन्सून तितलें जालें जाल्यार हेच्या मुखार कितें जातलें. आमी पयलेसून डिमांड करताले फ्रॉम द टायम ऑफ रिजनल प्लॅन दॅट द हायवे शूड गो ऑन स्टिल्स. पेडण्यात पावसाचे धुमशाण. पालसाणा सयत झाडांय कोसळ्ळी. सध्या कंटिन्यू जो पावस लागला त्या पावसान खुबश्या जाग्यार झाडां पडलेले आसात. घराचे झाडां पडलेले आसात. आयज सकाळी पेडच्या वाड्यार कोरगांव हांगा एक झाड पडलें आनी हांगा ट्रॅफिक जाम जाल्लें. मागीर पेडणे ट्रॅफिक आनी अग्निशमन दल फायर ब्रिगेडीन येवन हांगा जे रस्तो जो आसा साफ केल्ले आसा आनी जे ब्रांचीस जे रस्त्यार पडिल्ले ते सगळे काडून आतां जे व्हेहिकल वचपाक वाट करून दिल्लेले आसात. कोडोंडा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनीक. म्हापशागिरी रस्तो उदका पोना. येरादारीक अडखळ. आमी आसा सद्या गिरी पंचायत हावज आहा थंय तुमी पळोवंक शकता ही पंचायत आनी हो रस्तो सगळो उदका पोना केल्लो आसा. आनी जे हांगाच्यान जे लोकल्स आहा जे कोण हांगाच्यान ट्रॅवल करता त्या सायडीन वचपाक तेंचे उदक भरला म्हणून तेंची गाडी हांगा बंद पडिल्ली आसा. आनी थोडे जे अशे हे आसात म्हाजे लोकल जे हांगाच्यान चलत वयता रस्त्या वयल्यान हे दर वर्स जाल्ले आसा. हांगाच्या म्हापसा पुलिशेन हांगा बॅरिकेड सुद्दां घातिल्ली आसा. तरी पूण ते आपले ते फॉलो करिनासतना डायरेक्ट हांगा आपली बायक घेवन वयता आनी विरंताकांचे अशे प्रसंग जाता. स्टुडंटा खातीर गिरीच्यान सोरो. पावसा लागून रस्त्याचो अदमास येयनासल्यान मिरामार गाडयो स्कीड जावन रस्त्या भायर. कारापुरा चलत्या स्कूटरीचेर झाड पडलें. स्कूटर चलोवपी बायलेच्या पांयांक मातसो मार लागला. तो ब्लॉक आसा तो आमी इमिडिएटली हांगा येयले आनी कट करपाक स्टार्ट केली. एक स्कूटर भितर आसली काय जाम जाता. दाबोळवाडा शापोरा एका घराचेर झाड पडलें. 4 लाखाचें लुकसाण. इतले मजगती पावसाची तूट भरता. फाटल्या 24 वरांत पडलेल्या पावसान तूट फक्त 3% उणी उरल्या. केंद्र सरकाराच्या स्मार्ट सिटी मिशन प्रकल्पा सकयल मुख्यमंत्र्यान पणजे मळ्यांत फ्लड वॉटर पंपिंग स्टेशनाचें उक्तावण केलें. 15 कोटी रुपयांचो WRDचो प्रकल्प. ह्या फुडें मळ्यांतल्या लोकांनी भिवपाची गरज ना, मुख्यमंत्री उलयला. कार्यावळीक केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, आमदार, रेव्हेन्यू मंत्री आनी WRD मंत्री, महापौर बरोबर अधिकारी. सिटीजन ड्रेनेज कनेक्टिविटी पुराय मळा लेक तेकोन आशिल्ली सगळ्यो ड्रेन हाडून आमी मळा लेकान सोडल्या. सो दॅट उदक आसपासचें आहा पळय न्ही म्हणजे वॉटर कन्जर्वेशनूय जालें ताका आमी म्हणूंक शकतले. ड्रेनेज कनेक्टिविटी केल्ल्या कारणान
सगळे उदक मळ्यातल्या लेकात येतले, मळ्यातले लेक भरले वतले. सेकंड, इन्क्रीजिंग द स्टोरेज कॅपेसिटी ऑफ मळा लेक. पयलीं मळा लेक उथळ आशिल्ले, आमी ते आतां खोल घातलां म्हणून तेजी इन्क्रीजिंग कॅपेसिटी वाडल्या. स्टोर करपाची भितर उदक कॅपेसिटी जी वाडपाक जाय आसली पयलीं ती वाडयल्या, जेणे करून चड उदक स्टोर करपाक शकतले. थर्ड, इट इज इन कंट्रोल ऑफ द एंट्री एट अ हाय टायड टायम. हाय टायडाच्या वेळार क्रिकांतल्यान उदक जे लेकान येतालें ताजी एंट्री जी आसा ही गेट घालून आमी कंट्रोल केल्या. इट इज ऑटोमॅटीक गेट एट ड्युरींग द हाय टायड वील क्लोज दॅट गेट सो दॅट हाय टायडचें उदक हे लेकान येवचें ना. ही तिसरी सिस्टम आमी ह्या प्रोजेक्टाची आसा. आणि चौथी, वीच इज एन फ्लडिंग पंपिंग स्टेशन. म्हणजे आता पळयल्ले आमी 5 पंप ऑल टुगेदर, रायट बदामी 5 पंप घातल्या. त्याने कॅपेसिटी आनी ते सांगला सगळे उदक मळा लेकांतले येवटेंतल्यान काडून परत क्रिकान घालप. म्हणजे ह्या मळा लेकाच्या उदकाची कॅपेसिटी ही वाडोवूच दिवप ना. ते आसा तितके उदक काडून जशें क्रिकान घातले ते क्रिकांतले उदक परत एकदा मांडवीक वयतले. हे फ्लडिंग स्टेशन सगळ्या मळ्याकारांक हांव सांगपाक सोदतां, मळ्यातल्या परिसरांत जे लोक रावता हाज्या फुडें भिवपाची गरज ना, तुमचो पूर येवपाचो ना. हे खास करून मळ्यातल्या लोकां खातीर ह्याय पावसांत भिवपाची गरज ना. आनी इन फ्युचर सुद्दां कित्याक सांगलें हांवें की तितक्या कॅपेसिटीचें पंपिंग स्टेशन आसा. आमी जी फ्लड कंट्रोल गेट घातल्या पळय न्ही त्या गेटीचेरूय आमकां विश्वास आसा. आतां घोग्यांनी पावस पडटा आनी गिमांत उदकाक मारामारी. उदक साठोवपाची तांक वाडोवंक जाय. नवे सुवातांचेर बंधारे बांदूंक जाय. कुट्टी खांडेपार लोक विरोध करतात. ह्या फुडें विरोध खपोवन घेवचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. आनीक 4 सुवातांनी खंय बंधारे बांदता. आतांच कांय केलें ना जाल्यार उदकाक पातीशेर म्हूण मुख्यमंत्र्याचो अलर्ट. अंदू पावस उसरा आयलो आनी गोंय सरकाराची उदका पुरवण यंत्रणा एक्सपोज जाली. पंचवाडी आनी अंजुणेच्या धरणान तळ दाखयलो, जाल्यार बाकीचे धरणूय केन्ना ना तितले सकयल देंवले. लोक उदकाक पातेशीर. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जमिनी परिस्थिती दाखयतना उदक साठोवंक बंधाऱ्यांची गरज उक्तायली. मळ्यात पंपिंग स्टेशनाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्र्यान बंधाऱ्याक विरोध करप्यांक विरोध खपोवन घेवचे ना म्हूण शिटकावणी दिली. आतांच कांय केलें ना जाल्यार उदकाक पातेशीर जातले म्हूण मुख्यमंत्र्याचो अलर्ट. आता पावस धो 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 पडटा आनी गिमान आमकां पिवपाच्या उदकाची शॉर्टेज हे फावटी पावस डिले जाल्या उपरांत आमकां जाणून येयले. आनी ताकाच लागून आमकां स्टोरींग कॅपेसिटी वाडोवपाक जाय. नवीन जाग्याचेर आमकां बंद घालपाक जाय. आतां आमी कुट्टी हांगासर नवीन घालपाचें आशिल्लें बट लोकांचो विरोध येवपाक लागलो. बट हांव एक निश्चित रित्या सांगता हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे विरोध आमी खपोवन घेवचे ना. कारण त्या खातीरच कुट्टीचो बंधारो आसूं किंवा इन फ्युचर आमचे आनीक 4 कडेन आमी बंधारे घालपाचे आसा. ते बंधारे लोकांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. जर लोकांनी सहकार्य केलें ना जाल्यार आमकां उदका खातीर वणवण भासतली. आमकां तें करपाचें ना. मोठ्या प्रमाणात उदक जर आमी स्टोर करपाक शकले जाल्यारूच आमी लोकांक प्युरिफाय करून उदक दिवपाक शकतले. लोकांच्या सहकार्याची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी साहिल मांद्रेकार. स्मार्ट सिटीची 5 कामां करपी 4 कॉन्ट्रॅक्टरांक डेडलायनी भितर काम सोंपोवंक ना म्हूण कारणां दाखय नोटीस. मात ही कामां पणजेकारांक आडखळ करपी रस्ते वा सिवेजीची न्ही, खुद्द स्मार्ट सिटीचें हेड ऑफीस बांदपाचें काम जावना. सगळ्या कामाच्या वेळापत्रकाचो नियाळ घेवन स्मार्ट सिटी एमडीन कॉन्ट्रॅक्टरांक कारणां दाखय नोटीशी काडूंक सुरवात केल्या. स्मार्ट सिटीची कामां कासवाच्या गतीन चल्ल्या म्हूण सगळेच उलोवन दाखयताले. मात स्मार्ट सिटी ऑथॉरिटीन जाय तशी पावलां उखलूना. स्मार्ट सिटीचो एमडी IAS संजीत रॉड्रिक्सान स्मार्ट सिटीच्या सगळ्या कामांच्या कॉन्ट्राक्टांचो रिव्ह्यू घेवपाक सुरवात केल्या. सध्या 3 कॉन्ट्रॅक्टरांक कारणां दाखय नोटीसूय धाडल्या. पाट्यार स्मार्ट सिटीचे मुख्यालय बांदपाचें काम भागिकिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीक दिल्ले. काम पुराय करपाक 31 मे मेरेन प्राज वाडोवन दिल्लो. अजून मेरेन 48% काम. कंपनीक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. पणजे 24 वरां उदक दिवपाक ओपा 40 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आनी हेर सुविधा उबारपाचें कामूय भागिकिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीक दिल्ले. कामाक कळाव. कंपनीक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. पणजे आल्तिनार 2000 क्युबिक मिटर उदकाचो संप
650 क्युबिक मीटर OHR आनी सद्याच्या पायपलायनीक कनेक्शन दिवपाचें काम NAR प्रायवेट लिमिटेड कंपनीक दिल्ले. काम वेळार पुराय करूंक ना म्हूण कंपनीक PWDची कारणां दाखय नोटीस. पणजे आल्तिनार प्रयोगशाळा उबारूंक सगळें सामान सप्लाय करपाचें काम मेसर्स प्रसाद शेट एजन्सीक दिल्ले. कामाच्या वेळापत्रकाचो बार चार्ट अजून मेरेन दिवंक नाशिल्ल्यान तांकां नोटीस धाडल्या. तशेंच वेळापत्रक बेगिनात बेगीन दिवन प्रयोगशाळेचें काम 15 ऑगस्ट मेरेन पुराय करपाक सांगलां. पणजे अमृत सिटी खातीर GIS बेस्ड मास्टर प्लान तयार करपाक RFD काडपाचें काम मेसर्स स्काय ग्रुपाक दिल्ले. जानेवारी 2022 वर्क ऑर्डर दिल्ली आनी मे 2022 मेरेन काम पुराय करपाक जाय आशिल्लें. अजून मेरेन स्काय ग्रुपान काम पुराय केल्लें ना. त्या भायर कांय वेळार ऑथॉरिटींक खंय चुकीची म्हायती दितात. स्मार्ट सिटीन त्या खातीर तांकांय कारणां दाखय नोटीस काडल्या. रस्ते आनी सिवरेज सोडल्यार स्मार्ट सिटीची कितलीशीच कामां पणजे शारांत चालू आसा. त्या सगळ्या कामांचो रिव्ह्यू घेवप चालू आसा. फुडाराक आनीकय कारणां दाखय नोटीस दोशी कंपन्यांक धाडूंक शकता म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. अजीत शरद पवार गटाच्या आमदार कार्यकर्त्यांक घेवन मुंबय शक्ती प्रदर्शन. 83 वर्सांचे शरद पवारान रिटायर जावचो म्हूण BJPक तेंको दिल्ल्या NCP गटाचो मुखेली अजीत पवाराचो जाहीर उलो. रतन टाटा 86 वर्सांचो, सायरस पुनावाला 84, अमिताभ बच्चन 82 अजून एक्टिव्ह आसात म्हूण सुप्रिया सुळेची जाप. शरद पवार म्हणटा महाराष्ट्रांत बायलो सेफ ना. BJPक तेंको दिल्या उपरांत NCPच्या अजित पवाराचे मुंबयत शक्ती प्रदर्शन. शरद पवार 83चो, ताणें रिटायर जावचे, आमकां मार्गदर्शन करचें म्हूण अजित पवाराचो उलो. मित्रांनो, काळ आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना. त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं. रतन टाटा साहेबां परस 3 वर्सां व्हडलो. सायरस पुनावाला 84चो, अमिताभ बच्चन 82चो अजूनय बरें काम करता. सुप्रिया सुळेची जाप. शरद पवाराचे शक्ती प्रदर्शन. बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा. रतन टाटा साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत. आजही टाटा ग्रुप पोट तिरकीनी लढतात आणि सगळ्यात मोठा कुठला ग्रुप आहे आज देशात? टाटा ग्रुप आहे. रतन टाटांचं वय काय? 86. त्याच्यानंतर सिरम इन्स्टिट्यूट घेतलं का नाही इंजेक्शन? सायरस पुनावालाचं वय काय? 84. साहेबांचे पाटील काकांचे वयाचे आहेत. अमिताभ बच्चन किती वय? 82. महाराष्ट्रात बायला चलया सेफ ना. राज्य चलोवप्यांक पातयेवपाक जायना. हे राज्य शिवाजीच्या विचारान चलपाक जाय. शरद पवार उलयलो. एकट्या महाराष्ट्रामध्ये मुली फळवणं या संबंधीची जी आकडेवारी आली ती 6 महिन्याच्या काळामध्ये 4000च्या पेक्षा जास्त मुली फळवल्या गेल्या. त्यांचा पत्ता लागत नाही. ज्या राजवटीमध्ये राज्यामध्ये महिलांना संरक्षण देत नाही, हे राज्य शिवाजी महाराजांच्या विचारानं चालणार आहे. या लोकांच्या भरोसा ठेवणं योग्य नाही. त्यांना सत्तेच्या पासून बाजूला करणं आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शक्तिशाली करणं हा एकही आपल्या सगळ्यांना करेल. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ह्यो एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. नवे शिक्षण धोरण चालीक लावंक चर्चा करूंक शिक्षण समितीची बसका जाली. धोरण चालीक लावंक सुचोवण्यो दिवच्यो म्हूण वांगड्यांक सांगलां. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे म्हणटा नवें शिक्षण धोरण चालीक लायतना 1984 शालेय शिक्षण कायदो, 1986 गोवा स्कूल शिक्षण नेम आनी शिक्षण हक्क कायद्याचोय समितीक अभ्यास करूंक सांगला. नवे शिक्षण धोरण चालीक कशा तरेन लाव येता ताचेर शिक्षण समितीची बसका जाली. सुचोवण्यो मागल्यात. शिक्षणा संबंधीत आदल्या कायद्यांचो अभ्यासूय समिती करपाक लागल्यात. समितीच्या वांगड्यांक 10 दिसां भितर सुचोवण्यो दिवंक लायल्यात. शिक्षण संचालक उलयलो. आता न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020
आतां इम्प्लिमेंट जातली इली करून अंदू फावंडेशनल लेवल 1 इम्प्लिमेंट जाल्या फुडल्या वर्साच्यान ते फुडें फुडें वचत रावतली. आनी गोंयान गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट 1984, गोवा स्कूल एज्युकेशन रुल्स 1986 आनी RT एक्ट सेंट्रलाचो 2009 आयलो आनी मागीर 2012 ताजे अंडर रुल्स केल्या. सो हे रुल्स गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट आनी गोवा स्कूल एज्युकेशन रुल्स हातूंत कितें तर एमेंडमेंट बी करपाचें आसलें, कितें तरी चेंजीस करपाचें आसलें, NEPक सूट जावपाक ते करपा खातीर ही मिटींग आपयली. ह्या मिटिंगेक चडशे एडेड स्कुलाचे हेडमास्टर आनी प्रिंसिपल्स आशिल्ले, त्या बरोबर थोडे सिनियर एज्युकेशनिस्ट इनवायटीज म्हणून आमी तांकां आज आपयल्ले. सबसिक्वंटली तांकांय मेंबर म्हणून आमी घेतले. मिटींग बरी जाली, सजेशनां खुबशीं आयलीं आनी ह्या एमेंडमेंटा बरोबर तांचें एक खूब तेंपाच्यान सजेशन आशिल्लें, डिमांड आशिल्लो की पॅटर्न ऑफ एसिस्टंस जेच्या अंडर आमी तांकां मेंटेनन्स ग्रांट दिता ते मातशें रिवायज करचें म्हणून. कित्याक थोड्यो बरे पयलींचो आसा तो पॅटर्न ऑफ एसिस्टंस. लास्ट तो म्हाका दिसता एमेंड केल्लो 2009 स्पेशली एक हायस्कुलाचो काय खंयचो तरी आनी हायर सेकंडरीचो तर 1997चो. सो तांचो डिमांड आशिल्लो थोड्यो गोश्टी चेंज जावपाक जाय म्हणून. सो ताज्या बद्दलूय सजेशन्स रेकमेंडेशन ही कमिटी दितले. सो ती रेकमेंडेशन्स आमी घेवन गव्हर्मेंटा कडेन घालतले. फायनान्साचेय थंय आमकां कंकरन्स लागतले. सरकार 2 म्हयन्यांत कळंगूट दर्यादेगेर पर्यटन खात्याचे जमनीर आशिल्ल्यो 200 वयर बेकायदेशीर खोपी काडटा. हायकोर्टा कडच्यान वेळ मागून घेतला. आपूण खोप नुस्तेमारीची व्हडी दवरूंक वापरता म्हूण एकल्यान हायकोर्टाक जाप दिल्ली. पारंपारीक नुस्तेमार आसूं वा आनीक कोण सरकारी जमनीर अतिक्रमण करूंक मेळचें ना म्हूण कोर्टान स्पश्ट केलां. Today regarding some illegal huts on Kalangut beach. See, there were complaints about one particular illegal structure in the government property that is belonging to the tourism department. Today we have told the court that we will remove it within 2 weeks' time. Thereafter, those persons who have actually carried out that illegal construction told the High Court that they will themselves remove it within 2 weeks' time, and the court has permitted them to remove it. As far as other structures those are there in the nature of huts, etc., those the court has directed that the tourism department should remove it within 2 months' time. Accordingly, the tourism department will issue notices for removal of those around more than 200 huts which are lying on this stretch of beach at Kalangut. कोलवाळे जेलींत IG प्रिझनान 1 जूनाक धाडी वेळार कैद्यांक बडयले म्हूण दाखल जाल्ले याचिकेचो निकाल खंडपीठान राखून दवरलो. प्रधान जिल्लो जुईजाक केशीची जबाबदारी दिल्या म्हणूनय खंडपीठान स्पश्ट केलां. IG प्रिझनान आकस्मीक चेकिंग करतना कांय कैद्यांक खंय बडयले, कांय जाणांक एकेकले वेगवेगळ्या सेलांत दवरले म्हूण कैद्यांचो आरोप. The High Court has reserved the order, but the High Court has indicated that it would be referring the inquiry to be held by a principal district judge to conduct the inquiry into all the torture and atrocities that were committed on the prisoners, inmates. And the government has also produced order whereby the solitary confinement imposed on 18 of the prisoners. Out of 18, 15 of the prisoners have been taken back to the regular cells and 3 are still in solitary confinement. And the High Court has also asked will be asking the principal district judge to conduct an inquiry into whether the imposition of solitary confinement on these prisoners was legal or without following the rules. Is there any time limit? No, at least till now the High Court has not indicated that it will be setting any time limit, but it will be directing the principal district judge to conduct the inquiry. And the government has also made a statement that the Human Rights Commission, the chairperson of the Human Rights Commission will be appointed within 3 months from today. वास्को वाड्यार भोंवपी ल्हान मानग्याक धरलें. मानग्याक धरचें म्हूण थळाव्यांनी राना खात्याच्या कानार घाल्लें. राना खातें कांयच करिना तें पळोवन थळाव्यांनी सांपळो लायलो. तातूंत ल्हान मानगें सांपडलें. आनीक एक व्हडलें मानगें भोंवता म्हूण थळाव्यांक दुबाव.
राना खात्यान आतां तरी खंय हातपाय हालोवचे. वास्को वाड्यार फाटल्या कांय दिसान मानगी भोंवतात म्हूण बोवाळ सुरू आशिल्लो. थळाव्यांनी राना खात्याच्या कानार ही गजाल घाली, मात राना खात्यान कांयच हालचाल करूं ना. निमाणे थळाव्यांनी मान्याक सापळो लायलो. 3 दीस थार धरलो. निमाणे त्या सापळ्यात एक धाकटे मान्ये सापडले आनी एक व्हडले मान्ये आसा ताका तरी धरपाक राना खात्यान हातपाय हालवचे म्हूण थळावे मागतात. व्हडले एक आनी एक हा हो एक 15 दीस पयलीं दिसलोले आमकां. सो आमची हिंगाची लोकल्सान सगल्यांनी जे ऑथॉरिटी कोण आहा ते जावं कोणा सांगपा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा जावं कोणाकूय सांगपा तेंका सांगलोले, पूण ते सगळे फकत येताले वयताले. म्हाजी हे चड जालें की तो आमकां चडूय हे वयतींक सोंतोवपा लागलो आनी आमची धाकली धाकली भुरगीं जायतीं हे एरियान. सो ताका लागून आमी कितें केलें, पयर हांव खंय गेलो थिंगसून येयलो आनी आमी सगळ्यान भुरग्यांनी आनी वाडेकारान डिसिजन घेयलें की हे ट्रॅपार आमी घालया म्हूण हेका. आनी आमी काडलें आनी आमचो ट्रॅप गायलो. आनी आमचो ट्रॅप गायली म्हणटरी आयज आमकां सांपडलो. 3 दीस लागले. आमी 3 दीस आमचे कंटिन्यू आमी सगळे न्हू एका लागून रावताले. कालूय आमकां तो दिसलोलो, पूण काल आमकां ताणें भरपूर नाचयलो. हो हेणें दाखलो आनी हेज्या व्हडलो आनी एक आहा. सो आमी ट्राय करताय तेकाय धरपाक आनी आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हेल्प करपाचें. आमकां जागो पळय आसता सारको रिस्की. खंयच्याय कोणाच्या घरान वचोन ल्हान भुरग्याक जाणट्याक एटॅक करीत म्हूण भिरांत. पयर इनफॅक्ट आमी इवन LOP बाब युरी आलेमाय कडेन उलयले जेन्ना न्यूज मेवलो. तो कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्टा कडेन उलयल्लो. ताणें आपणाचो मनीस धाडलो, बट तांचे कडेन म्हाका दिसता नॉट वेल इक्विप्ड. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.